नमस्कार येवकार तुमकां गोवा न्यूज हब आणि RDX तुमच्या मुखार हाडटा टाउन हॉल विथ अमित पालेकर. आता अमित पालेकर कित्याक? कारण फर्स्ट पार्टी अशी आसा जाणी आपलो मुख्यमंत्र्याचो कॅन्डिडेट अनाउन्स केल्लो आसा, ती म्हणजे आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टीन मुख्यमंत्री पदाचो कॅन्डिडेट अनाउन्स केल्या उपरांत ताका लॉन्च केलो आनी पुराय गोंयांत ते भोंवता. आम आदमी पार्टी अशी पहिली पार्टी आसा जाणी आपल्यो गॅरंटीज दिल्ल्यो आसा. आम आदमी पार्टी पहिली पार्टी आसा जाणी सगळ्यान स्टार्टींग पासून उमेदवारी डिक्लेअर केल्ली आसा. आता हाज्या पयलीं आमी मुख्यमंत्री म्हणटा आसतना अशें पळयताले की दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांगा येताले आनी ते एश्युरन्सीस दिताले. तांणी एश्युरन्स दिल्या उपरांत मागे उमेदवार निवडला तो मुख्यमंत्री पदाचो. आता अमित पालेकर जेन्ना मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार आसा आनी ते जेन्ना मुख्यमंत्री जातले तेन्ना दिल्ल्यो एश्युरन्सीस ते सांबाळपाक शकतले काय ना, पुराय करपाक शकतले काय ना, काय तांकां दिसता की एश्युरन्सीस वेगळ्यो आसच्यो पडटल्यो. आनी हेर सगळे प्रश्न घेवन आमी तुमच्या मुखार येता. वी आर ब्रिंगींग टू यू दीस टाउन हॉल विथ अमित पालेकर. वी वेलकम अमित पालेकर रायट नाव ऑन द स्टेज. सो आम्ही या प्रोग्रामान 3 एलिमेंट्स आसा. एक म्हणजे आमचे गेस्ट ज्यांचे खातीर आमी हांगा आसा. एक एंकर हांव प्रश्न विचारतलो आनी आमचे बरोबर आसा बाकीचे लोक जांकांय प्रश्न आसा तांचे प्रश्न तुवें अमित आन्सर करचे पडटले. रेडी? एनी कायंड ऑफ क्वेश्चन? ओके. जस्ट टू स्टार्ट वीथ घोशणा करपाक इजी आसता. घोशणा करपाक काय आमी घोशणा करूं शकता. इम्प्लिमेंट करप डिफिकल्ट आसता. ह्यो आतां जितल्यो घोशणा आसा पळय त्यो इम्प्लिमेंटेबल. म्हाका दिसता तुवें हो प्रश्न विचारून बरें केलें. कारण एज अ गोंयकार न्ही तुका आज सरकाराचेर विश्वास ना. कारण आमच्या सीएमान जे आज एश्युरन्स दिल्ले आसा रस्ते सारके करपाचे, कांय गोश्टी अलाव न करपाच्यो, त्यो सगळ्यो गोश्टी कांय गोश्टी न अलाव करपाच्यो त्यो गोंयांत जाल्यो. कांय गोश्टी करपाच्यो आशिल्ल्यो जशे रस्ते हे ते करपाचे आशिल्ले ते गोंयांत जावंकूच ना. सो यू आर रायट इन आस्किंग मी दीस क्वेश्चन की तुका विश्वासूच ना न्ही सरकाराचेर. पूण तूं आम आदमी पार्टीचे आज आमी कितें अश्योरन्स दिना. आमी जे म्हणटा ती गॅरंटी. वी गॅरंटी अँड वी परफॉर्म. आमी दिल्लीन करून दाखयला तें. म्हणजे आम आदमी पार्टीचो सरकार आसा दिल्लीन आज तें करून दाखयला. तूं बजेट पळय. जेन्ना दिल्ली आम आदमी पार्टीचें सरकार आयिल्लें तेन्ना अबावट 25-26,000 कितें बजेट आशिल्ली आनी दिल्ली वॉज रिलींग अंडर डेट्स. गोंयची जी आजची परिस्थिती आसा पळय तशी दिल्लीची आशिल्ली. ती बजेट 30,000 कोटी पर्यंत व्हेली. ती बजेट आज 60,000 पर्यंत आसा. आनी दिल्लीचो जर तूं ग्राफ पळयत जाल्यार फिस्कल इज सच दॅट इट इज इन सरप्लस. म्हणजे दिल्लीन जी आम आदमी पार्टीन गॅरंटीज दिल्यो त्यो करून दाखयल्यो. आज सीएजीचो रिपोर्ट जर तूं पळयत जाल्यार तुका दिसून येतलें की दिल्लीन जे आमी आमच्या सरकारान म्हटलां तें करून दाखयलां. आनी ती गॅरंटी आश्वासन न्ही. आश्वासनां ही आमची आज दिता पळय ते सरकार. गॅरंटी म्हणजे करपाचीच आसा. देर इज नो डाउट अबाउट इट. देर शुड नॉट बी डाउट इन एनीवन्स माइंड. हातून बिफोर ही सगळे प्रत्येक गजाल आनी प्रत्येक प्रश्न आमी जेन्ना आम आदमी पार्टीच्या खंयच्या फुडाऱ्याक विचारतात ते म्हणटा आमी दिल्लीन केल्लें आसा. ओके फायन, दिल्लीन केल्लें आसा. गोंयचें सांग, इज इट डुएबल? वाय नॉट? आज तूं दिल्ली सरकाराचो बजेट पळय 60,000 crores. सो पर कॅपिटा पळय एका मनशाचेर अबावट 30,000 रुपया सरकार मोडटा थंय. गोंयचो बजेट अबावट 21,000 प्लस. सो गोंयचो सरकार 1,00,000 रुपयाच्या वयर पर इयर मोडटा. हाजो तुका कितें बेनिफीट जाला अजून पर्यंत? हाजो तुका कितें तरी दिसून आयला? सो अशें न्ही की गोंय गरीब. गोंयांत सगळे रिसोर्सीस आसा, गोंयांत पयशे आसा, फक्त इंटेन्शन ना. जेन्ना इंटेन्शन नासता तुज्या मनान चोर आसता न्ही तेन्ना इट इज नॉट पॉसिबल. बट वाय आय एम सेईंग वेन इट इज पॉसिबल इन डेली? बिकॉज विथ लिटल दॅट इज देर इन डेली अँड विच हॅज बीन क्रिएटेड टुडे टू द लेवल आज जे आसा पळय दिल्लीन ते हाडत. आनी गोंयची जी सद्याची परिस्थिती आसा पळय तातल्यान गोंयच्या भल्या खातीर भरपूर तूं कितें करूं शकता. फक्त हेतू ना सरकाराचो हांगा. दिल्ली इज नॉट अ स्टेट. दिल्ली इज अ हाफ स्टेट. गोवा इज अ स्टेट. आमकां आमचें पळोवचें पडटा. थंय सेंट्रल गव्हर्मेंटाची खूब मदत पडटा.
येता बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ नॅशनल कॅपिटल. दॅट इज अ रॉंग नोशन. आज जे हाफ स्टेट म्हणटा, हाफ स्टेट असून जर दिल्लीन ज्या मोदी सरकारान, ज्या बीजेपी सरकारान प्रत्येक गोष्टीर थंय आडकाठी हाडपाची तयारी केली, प्रत्येक गोष्टीर थंय पांय घालता सकयल उडोवपाक, आनी अशा वेळार केजरीवाल बाबान थंय जे करून दाखयलें, गोवा इज अ फूल स्टेट, then you should have that confidence when you have, and we have that न confidence. लायबिलिटी येता when you ऍक्च्युअली लायबिलिटी केन्ना येता जेन्ना तूं लायबिलिटी म्हणून चिंतता. आज ऑफकोर्स सरकारान आज प्रत्येक गोंयकाराचेर लोन घाला तकलेर. प्रत्येक गोंयकार वेदर बँकेतल्यान लोन काडला आसूं नासूं, पूण बॉरोइंगसाचेर जो सरकार जो जगता, वेन यू हॅव इनफ रिसोर्सीस, इंटेन्शन ना. इंटेन्शन जेन्ना जातलें की बरें करपाचें म्हणून, चोरपाचें बंद जातलें पळय, तेन्ना एवरीथींग इज पॉसिबल, अँड इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क. इट्स अ डुएबल टास्क. रॉकेट सायन्स न्ही तें. डुएबल टास्क. एब्सोल्युटली डुएबल हे- टास्क. हे आता- कितें ना आमचे कडेन. आमचे कडेन मायनिंग रिसोर्सीस आसा, आमचे कडेन टुरिझम आसा. दिल्लीन हे सगळे नार येतले. मायनिंग बंद आसा. मायनिंग बंद आसा, टुरिझम इज गॉन टू ल- डोल्ड्रम्स. tourism आमचे is not टुरिझम giving- मिनिस्टराचे तूं पळयलां सगळें कितें चल्लां तें. आमचे रिन्युएबल सोर्सीस ऑफ एनर्जी वी हॅव नॉट वर्कड ऑन. सो मच इज देयर, अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली वॉट वी हॅव अ गोंयकार हू इज इंटेलिजंट. गोंयकार हूज मायंड वर्क्स बेटर दॅन एनीबडी एल्स इन दीस वर्ल्ड. बट तो आयज गोंयकार भायर कित्याक वता? ऑपॉर्च्युनिटीज ना म्हणून वता. ना गोंयांत सगळें जाता. इंटेलिजन्स यूज करपाक कळपाक जाय. इंटेलिजन्स आसलेंच म्हणून जायना. No, for सरकारान argument's फेलियर sake, केल्यार for argument's sake, this is fine. Again, practical sake, is it possible? Please आता consider- mining- please mining, consider just this let aspect me- of let it. me- हय. एक म्हणल्यार मायनिंग. मायनिंग का इतले बेगीन सुरू जायचे दिसना, ताचो रिवेन्यू आमकां येना. टुरिझम आमी जे तरेन पळयलें जाल्यार व्हडलो रिवेन्यू येना. हम्म. जे लोक येता पळय ते व्हेरी लेस स्पेंडींग टू दीस. इफ यू आर अ सीएम यू विल थिंक अबाउट दीस. थर्ड आसा पळय एग्रीकल्चर आमगेले कमी जायत आसा. सो आमचे कडेन सोर्सीस ना, रिसोर्सीसूच ना. आता तुवें तिनूय गोष्टी उलयल्यो. Let us not go into theoretical argumentative manners. I am a lawyer. Of course, we do arguments. But Moda- here I am not here to talk about arguments. We are here to talk about practicality. आमचे कडेन बरी जमीन ना. आमची जमीन सगळ्यान सुपीक जमीन. कित्याक ती पर्टिक्युलरली आमी युथाक एनकरेज करना की हातूर वचप म्हणून. आमच्यो जमनी बुडयतात. आमची खाजन लँड आज बुडयतात आनी थंय नुस्तें मारपाक एका मनशाक आज कितल्या मानशांचेर एडमिनिस्ट्रेटर बसयल्यात? तूं म्हाका सांग. गोंयान अश्यो कितल्योश्योच मानश्यो आसा. आमच्या मोरंबियो ग्रान, मोरंबियो पिकीन, कालापुरा ह्यो सगळ्यो ज्यो शेतां आशिल्लीं त्यो खंय तरी बांद फोडून तांच्यो मानश्यो केल्यात. आनी हें कोणी एक प्रत्येक गोश्टीन मामलादाराचो इंटरफरन्स, एडमिनिस्ट्रेटीव बसप आनी ती मानस काडून कोणाक दिवप. सो when it comes to cultivation, why this cannot be done? आज बुदे कातर आसा चोडणा, हॉफला दोंगरो आसा तुज्या हांगा डोंगरी, कोणी बुडयल्या ही? सो हे पयली गोश्ट शेताची. तुज्या प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर दिता वाच. मायनिंग 5 वर्सां जालीं. 5 वर्सां पयलीं मायनिंग सुरू जावपाक जाय आशिल्ली जर सरकारचो हेतू आशिल्लो. सुप्रीम कोर्टान कितें जजमेंट दिला? मायनिंग बंद कर म्हणून? ना. स्टार्ट इट, बट इन दीस पर्टिक्युलर मॅनर. कितें आसा? वॉट इज द हिंड्रन्स इन स्टार्टिंग मायनिंग? हिंड्रन्स इज बिकॉज गव्हर्मेंट हॅज पर्सनल इंटरेस्ट टू अचीव. जेन्ना मरे हेतू आसता पळय प्रामाणीक, तो जर हेतू आसत सगळें जाता. टुरिझम आमी कितें केलां? आमी खंय करता टुरिझम? पोर्चुगलाक वचून आमचो टुरिझम करता. स्पेनाक वचून आमी ज्या जाग्या वयल्यान आमकां टुरिस्ट 4 ते 5 येता पळय. पोर्चुगल म्हणटा आमचे नाते आसा, आमचे गोंयकार आसा, येता वता. अरे तुमी एक्सपो करता, 2-2-2.5 कोटी मोडटा. हे जर रायटफुली स्पेंड इट इन अ प्लेस फ्रॉम वेर ट्युरिस्ट कॅन कम, वाय ट्युरिस्ट वील नॉट कम? गोंयांक बरें ब्लेसिंग आसा, सन, सँड, बट वी आर प्रमोटींग रॉंग थिंग्स. वी आर प्रमोटींग कसिनोज. आमी पावले की तेच दिसता. एअरपोर्टार पावलो, घरा पावलो, पणजे पावलो तेच दिसता. पण आमी आमचें नेचर दाखयलें, आमी आमची फॉरेस्ट दाखयलें, आमी दाखोवपाक फेल जाला. यू मे बी टॅलंटेड बट यू डोंट शो युअर टॅलंट अँड एट्रॅक्ट दॅट. आज तूं वेगवेगळे, हांव जगभर भोंवलां, आय लव टू ट्रॅवल, पूण गोंयान जें आसा पळय तें व्हडला खंयच ना. द प्रॉब्लम इज वी डोंट अगेन हॅव इंटेन्शन्स टू डू इट. आज आमी एक फॅमिली ओरिएंटेड टुरिझम म्हणून कितें केलां? आमी फक्त सोरो स्वस्त. जे लोक येता हांगा फॅमिली, ते बाबडे भुरग्यांक बिचार सोडटा आनी आपूण पिवपाक बसता न्ही. पूण आज त्या भुरग्यांक एंटरटेनमेंट म्हणून तुवें कितें दिलें? दर्या. इमॅजीन सम नॅचरल कॅलॅमिटी कम्स, गोवा विल बी नोवेर. So we need to create that kind of a tourism. We are creating gaming hub. Have we thought about creating amusement parks? Have you thought about creating family oriented tourism? Are you opposing these casinos? See, it is not the question of opposing anything. Some things are here, something has to be regulated. Anything that is there, which is a part of today's economy, has to be regulated. कसली गोष्ट वाईट न्ही, पण ती ज्या तरेन आसता पळय ती वाईट. तूं जी गोष्ट आज गोंयान आसा ती जर रेगुलेट करना न्ही,
आज फॉल्स प्रॉमिसीस दिले आमी हें करतले आनी तें काडटले म्हणून तशें जायना तें. यू हॅव टू रेग्युलेट. यू हॅव अ मेकॅनिझम इन फोर्स. तुमी लॉज हाडले पूण लॉज इम्प्लिमेंट केले. प्रॉब्लेम इज दॅट यू ब्रिंग इन एवरीथिंग. आज सोरोय गोंयान आसा, सोरोय तशी वायट गोश्ट, पूण इट हॅज टू बी So रेग्युलेटेड. per se एवरी you are not बिझनेस. opposing casinos. See, it's not a question of opposing or not opposing. Question is regulating. Again, ना I'm हे saying. प्रत्येक कडे एक गजाल आसा. हय. सीएम जो मनीस जाता पळय ताका हाजेर उतर दिवचेच पडटले. कजिनोक सपोर्ट करता काय ना. See, ह्यो कसलीच गजाली गोष्ट gambling cannot be supported by any CM. ना As a गॅमिंग गोंयकार, इट्स नॉट as a गॅमलिंग, मनीस. इट इज गेमिंग. कायद्यान तुझ्यात तुम्ही चेंज केला. Let us not see. You, as a lawyer, don't ask me to mince words. No. Let me not mince it. See, mincing words happen when you are a politician. आज म्हाका खंयचीच गोष्ट मिन्स करून सांगपाची ना. Beating round the bush and coming to a point is not in my blood. Let us be straight about it. It is here. It has to be regulated. It has been brought by previous governments. It is there. आणि फटी मारून दर 6 म्हयन्यान ते रिन्युअल करता तांचे. कोण म्हणटा हांगा पणजेचो आमदार जो आसा ताणें म्हणलें की 100 दिसान काडटलो म्हणून. ताजेर मागीर ताजें भाश्य खंयच आयलें ना. वॉट इज नॉट पॉसिबल यू कॅनॉट से. तुम्ही वॉट इज कितल्या दिसांनी अचिवेबल. रेग्युलेट करतले. रेग्युलेट करपाक सगळो लॉ आसा रे. 2 महिने कित्याक 1 म्हयन्या भितर सगळे गेमिंग तूं ते हे कर. गेमिंग कमिशनर बसय, चॅक कर वेदर दे आर रियली पेईंग एक्चुअली द अमाउंट्स विच इज ड्यू टू द गव्हर्मेंट. इतले लोक दिसता पण रेव्हेन्यू कितले येता कोणी पळयला. लायसन्सिंग रेग्युलेट कर, सगळे रेग्युलेट कर. सी एनीथिंग कॅन बी रेग्युलेटेड अँड एवरीथिंग कॅन बी रेग्युलेटेड. वील आसपाक जाय. ओके, हे सगळे एश्युरन्सीस दिले पळय ते अरविंद केजरीवालान हांगा येवन दिले. तू आता That म्हाका जे time- विचारला ताजेर तुवें अरविंद केजरीवालाक कसलोच प्रश्न करूं ना. हांवें तुका जी आन्सरां दिल्या ती अमित पालेकरान दिल्या. सी तो जे म्हणटा ते एक ब्रॉडर पर्स्पेक्टीव. गोंयांक फुडें कशें व्हरप हातून एज एन IIT एज अ चीफ मिनिस्टर एंड एज अ लिडर ऑफ आम आदमी पार्टी आमी एक गोंयाक एक विजन दिता. पूण गोंयची लिडरशीप आज एक गोंयकारा कडेन दिल्या. आज गोंयचे वेगवेगळे उमेदवार आज दिल्यात. हे सगळे उमेदवार आज आनी ते फुडें आमदार जातले तेन्ना गोंयचो विजन फुडें कसो व्हरतलो हाजेर आमी विचार करपाक जाय. आमी गोंयकार तो गोंयचे सगळे प्रॉब्लेम समजूंक शकना. ते समजून आमी ताजे कडेन पावप. तांचे विजन आमचे विजन एक कॉम्बिनेशन कोलेट करून जो विजन गोंयच्या खातीर तयार जातलो ती जबाबदारी आमची आसा. माझा प्रश्न हो आशिल्लो की एश्युरन्स गॅरंटी दितना तूं सीएम अशें तकले मुखार दवरून दिवनाशिल्ल्यो. सो तुका आतां डिफिकल्ट जातल्यो की आपूण जर त्या टायमार आशिल्लो जाल्यार आपूण सांगता आशिल्लो ही नाका ही मातशी करूं नये, मागीर फुडें दवरुया, उतर हें दिवं नाका अशें बी कितें. केन्नाच ना. ज्यो गॅरंटीज एज अ CM एज अ कन्व्हिनर नॅशनल कन्व्हिनर ऑफ आम आदमी पार्टी म्हणून ताणी दिल्या ती प्रत्येक डिसिजन जी आसा पळय ती ताणें स्वता घेवना. प्रत्येक जो आमचो कार्यकर्ता आशिल्लो तांचे कडेन संवाद सादप. सी कशें जाणा मरे डिफरन्स बिटवीन अदर पार्टीज एंड दीस पार्टी इज दॅट वी डोंट हॅव टू फ्लाय टू दिल्ली टू टेक डिसिजन्स. ही कम्स हियर, सिट्स विथ अस, सिट्स विथ कार्यकर्तास, मेळटा सगळ्यांक, सगळ्या उमेदवारांक मेळटा, बाकीचे जे भावी आमचे आमदार आसा तांकां सगळ्यांक मेळटा तो. तांचे कडल्यान तो समजून घेता प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज कसल्यो नीड्स आसा त्यो. तूं ताका नेक्स्ट मिटिंगेक हे विचार की कुडचड्यार कितें जाय, तुका बेणावली कितें जाय, तुका नावेली कितें जाय आनी खंय कितें आसा आनी कित्याची कमी आसा ताजे प्रत्येक आन्सर तो तुका दितलो. दॅट इज द इंटेलिजन्स ऑफ एन इंटेलिजंट कन्व्हिनर एंड अ चीफ मिनिस्टर एंड अ पर्सन. आनी तो पर्सना ताजो आमच्यान दिसून येता तुका खंय तरी. ताचें रिफ्लेक्शन तुका आमच्या प्रत्येक उमेदवारान दिसून येतलें. दॅट इज द डिफरन्स. So maybe आमी वी आर Kejriwal- नॉट अ ऑथॉरिटेटिव्ह पार्टी. दिल्ली डिसिजन घेतले आनी मागीर हांगाचे उमेदवार डिसायड जातले. मैं भी केजरीवाल. मैं अमित पालेकर हूँ. उनका विजन लेके जा सकता हूँ आगे एंड आई हैव दैट कैपेबिलिटी बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरंट. आज जी म्हज्यान क्वॉलिटी आसता ती ताज्यान आसची ना आनी ताज्यान आसता ती म्हज्यान आसची ना. पूण दोगांयच्यो बऱ्यो क्वॉलिटी वी हॅव टू टेक इट अहेड. आय थिंक दॅट इज वॉट इट इज. मैं अमित पालेकर. मैं He Amit is Kejriwal. There cannot be another Kejriwal and there cannot be another Amit Palekar. It is impossible because we are two different individuals but with a vision for Goa and India. आता एक पळयता आमी आनी दिस इज अ जनरल आर्ग्युमेंट की बाबा प्रत्येक जाण म्हणटा की जो सीएम आसा तो कितें तरी एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सपिरियन्स आसपा जाय, खंय तरी ताणें ऑफिसर आसपा जाय, खंय तरी राजकारणान पयलीं आसपा जाय. अमित पालेकराक एक्सपिरियन्स ना आनी आर वी रिस्किंग अवर गोवा टू अ पर्सन जेका अनुभवच ना ह्या सगळ्या गजालींचो. म्हाका करप्शन करपाचे एक्सपिरियन्स ना. ना पॉझिटिव्ह ना सांगता हो तुका सांगता मागीर ताजेर येवया आमी. म्हाका लोकांचे पयशे खावपाचे एक्सपिरियन्स ना. म्हाका लोकांक नाडपाचे एक्सपिरियन्स ना. हे सगळे एक्सपिरियन्स आमच्या आजच्या असेंब्लीन पळय तूं ते सगळ्यांक तांकां आसा. तांकां एक्सपिरियन्स कसले ना लोकांचे बरें करपाचे. तांकां एक्सपिरियन्स आसा जॉबा स्कॅम करपाचे. म्हाका एक्सपिरियन्स आसा जॉबाची स्कॅमां काडपाचे. म्हजे जे एक्सपिरियन्स आसा पळय
दॅट इज गुड इनफ टू टेक गोवा हेड. तुका डाऊट असा कितें? असो शब्दांचे- आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा तुका डाऊट आसा हाजे बद्दल आनी नेक्स्ट डे फोटिंग म्हणून जाता. तुम्ही पळयलें तें. तुका दुबाव आसा कितें? म्हज्यान एक्सपिरियन्स ना ताका लागून हांव सरकार फुडें व्हरचो ना म्हणून. सो तूं आतां भिवपाची गरज ना म्हणून सांगता लोकांक. हांव म्हणटा तुमकां सदांच भिवपाची गरज आसा. भियेत रावा आनी रायट उमेदवार निवडून हाडा. कारण जे तुमकां सांगता की तुमकां भिवपाची गरज ना म्हणून ते सगळे फटिंगपणां. तांणी जेन्ना जेन्ना सांगलें भिवपाची गरज ना म्हणून तेन्ना तेन्ना लोक मेले, तेन्ना तेन्ना लोक भिकेक लागले. तेन्ना जेन्ना जेन्ना हे फटींग लोक तुमकां सांगता की तुमकां भिवपाची गरज ना म्हणून तेन्ना भियात. हांव म्हणटा प्रत्येक मनशान भिवून, देवाक भिवून, आपल्या फ्युचराक भिवून वोट करप आनी आपले फ्युचर कशें बरें जावप हाका लागून वोट करप. आनी तेन्ना मागीर स्वताक सांगप की आतां म्हाका भिवपाची गरज ना. ह्या फटींग लोकांच्या आश्वासनाचेर रावन भिवपाची गरज ना म्हणून ताजे जोक केलो रे. ताणी भिवपाची गरज ना ह्या उतराचो जोक केलो. आनी जोकर कोण जाले जाणा तूं? आमचे गोंयकार. आमकां ताणें विदूशक केलो. वी आर सी बेसिकली इज नॉट प्रमोद सावंत, इज पपेट सावंत. बिकॉज इज अ पपेट ऑफ समबडी. ताचेच पार्टीचे लोक सांगता मरे. पण एक गजाल, आय मायट साऊंड लायक अ मोदी भक्त, खुबशे कॉमेंट येतले ताजे उपरांत, पूण यू कॅन नॉट रूल आउट की बाबा आमचे कडेन हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसा, आमचे कडेन सुपर स्पेशली हॉस्पिटल बरें आसा, ह्याच सरकारा अंडर केले. आमचे कडेन रस्ते बरे जाले ह्या सरकारा अंडर. ह्या सरकाराक जावं स्टार्टींग जाली, वी एग्री, आनी ताणी कोर्टानूय सांगलें की ऑक्सिजन स्कॅरसिटी जाली. पूण आयच्या खणाक जर आमी पळयत जाल्यार आमचे कडेन ऑक्सिजन स्कॅरसिटी जावपाची परिस्थिती ना. तितलेंय क्रेडीट दिना तूं तांकां. पयर एक गजाल सांगता तुका. आमच्याच फॅमिलींतल्या मनशाक सावथांतल्यान तो म्हणजे काणकोणच्यान पणजे येतालो. पाडी रस्तो ल्हान, 2 ट्रक एकामेकांक ओवरटेक करताले, एक्सिडेंट जालो. कित्याक जालो? काणकोणा रस्ते व्हडले जाले. आज करमळ घाट एक्सिडेंट प्रोन झोन म्हणून आज 25 वर्सां जाली बॉब मारता. जाले व्हडले. फुडलो रस्तो दाखयता ते मदले रस्ते जाले. कित्याक जावना? खड्डो आशिल्लो, तातूंत ताजो टायर पडलो, एक्सल मोडले, गाडी ट्रकार बसली, बायलेची तकली फुटली ताज्या. तिका मडगांवां व्हेली हॉस्पिटलान. वर दे कॅपेबल ऑफ ट्रिटींग हर? दे वर नॉट. दे वर नॉट कॅपेबल ऑफ ट्रिटींग हर. आनी तूं कसलो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा? आझील सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जाचें व्हेंटिलेटर चलना, थंयच्यान तिका परत आनी एम्बुलन्स नाशिल्ली. आनी सर कितें म्हणटात ते? एक एम्बुलन्स म्हणपाक लागले बाबू कवळेकारान आपल्या कडेन व्हरून दवरल्या. एक एम्बुलन्स चलना 108ची आनी एक एम्बुलन्स येवपाक वरभर लागले. रिक्षान घालून हाडला ट्रान्सपोर्टराच्या. तो बावड्या त्या रिक्षावाल्याचें बरेपण. तो म्हणपाक लागलो काय भिवू नाका, घाल रिक्षेन फाटल्यान, ट्रान्सपोर्ट रिक्षेन. तिका घेवन ते आयले मडगांवां. मडगांवां तांचे कडेन जायना जालें. कित्याक जायना जालें? बिकॉज वी हॅव फेल्ड इन मेडिकल केअर. थंयच्यान तिका हाडून जीएमसीन हाडली. जीएमसीन हाड म्हणसर 2 वरां गेली हें सगळें जाता म्हणसर. She is today not able to identify people. She is not able to identify me or her husband. You know why? Because we have failed. We have failed for our people. जे तू स्कॅम पळयला, हांव आसतालो मरे जीएमसीन. आय यूज टू बी देयर ड्युरींग कोवीड केअर. ते सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक म्हणून जे बांदला पळय तांणी, ते जुनान रेडी आशिल्ले पयल्या. मे पर्यंत जेन्ना सेकंड वेव आयली तोपर्यंत तातूंत खाटी कित्याक नाशिल्ल्यो? कोणी घाल्यो खाटी? सीएम आयलो, हेल्थ मिनिस्टर आयलो, रोटरीन आनी अदर ऑर्गनायझेशनान पयशे एकठांय करून पयल्यो खाटी घाल्यो. त्यो थंय एमटीएस स्टाफ आशिल्लो वाळपयचो पळय, तो सांगतालो की आमी कित्याक करूं, हें आमचें काम न्ही म्हणून. कांय डॉक्टर्स थंयचे आशिल्ले जे बऱ्या काळजाचे, तांणी आमी स्वता त्यो खाटी वयर व्हेल्यो. इट इज नॉट अ जोक. वी एक्टेड लायक लेबर्स. आनी पणजेचे नांवाजते लोक आशिल्ले ह्या गोश्टीन, रोटरींतले नांवाजते लोक आशिल्ले ह्या गोश्टीन. आमी जॉयन केल्यो खाटी. खाटी घाल्या उपरांत थंय पेशंट, पयले पेशंट आमच्या खाटीचेर न्हिदल्या. कित्याक रेडी जालें ना हें सगळें? तुजो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान खाटी, करप्शन is at every stage. How many ventilators are got at 8 lakhs, 6 lakhs? Purchase things. No, corruption is not when you don't purchase things. Corruption is when you don't do things. Corruption is when you take everything for granted. Commission Corruption is is when, what is wellness forever in GMC? How Panje wellness forever? Simple thing, as a layman I will tell you. If I go to Panjim Wellness Forever and I buy medicines for myself, I get 5 to 10 to 15% discount. GMC was on discount mark. तो म्हणटा ना दिस स्कीम इज नॉट एप्लिकेबल इन जीएमसी. कोणाच्या बल्सान होता 15%? ते सोडेक्सोचेर आज 350 जोन जेवणाचे प्लस एक ब्रेकफास्टाचे म्हणून 900 रुपया दिता पर डे पर पेशंट. हांव हेल्थ मिनिस्टराक आपयता, चीफ मिनिस्टराक आपयता, बरोबर बसया आनी तें जेवण जेवया. आनी तूं यो म्हजे बरोबर. ना यो,
जेवया मरे ते जेवण आमी इतलें बरें जेवण जाणा मरे डेली म्हाका दिसता पार्सल सर्वीस करपाक जाय स्विगीचेर झोमॅटोचेर घालपाक जाय खरेंच सांगता तुका म्हणजे लोकांक मरे ते बरे दिसूनी खावन ही फटिंगपणां ज्या वेळार लोक मरताले टार्गोसीड म्हणून एक मेडिसीन प्रिस्क्रायब जातालें 2350 रुपया ते टार्गोसीड रातच्या 3 जेन्ना प्रिस्क्रायब करताले तेन्ना इट हॅड टू बी देर इन दोज वर्ड्स फुकट मेडिसिनां दिता म्हणटा न्ही लोक बाबडे फार्मसीन वताले वेलनेस फॉर एवर 2350 म्हणटकीर तांचे कडेन पयशे नासताले हांवें वॉलंटियर्स दवरिल्ले देश टू पे फॉर दोज मेडिसिन्स आमी फक्त पळयताले की प्रिस्क्रिप्शन दिलें तें वखद मेळना की तो थंयच्यान गेलो ताका आपोवप आनी ते घेवप म्हणजे जेन्युनिटी आसा काय ना तें पळोवप ते मेडिसीन हांवें अशें कितले फाटी रातचे आमी व्हरून दिले तेच एक वायल आसतालो तो 3-4 जाणांक दिताले कारण तांचे कडेन पयशे डॉक्टर म्हणटा कितें करूं आमी काय म्हणून ही परिस्थिती आशिल्ली ऑक्सिजन म्हणटा तूं ऑफकोर्स why was lockdown not implemented when whole Goa was saying baba borders तरी बंद कर रे बॉर्डर्स तरी बंद कर डिनान सांगले हेल्थ मिनिस्टर म्हणपा लागलो आपले आयकना तो म्हणपा लागलो म्हणजे कसले सरकार रे गोंयकारांचे सरकार आहे संडे जेन्ना लॉकडावन इम्प्लिमेंट केलो सेकंड लॉकडावना टायमार जेन्ना लोक मेले भरपूर शेनवारा कोणाचें लग्न असलें ह्या प्रश्न लोकांक कोणी विचारचो सोदून काडचें हांव तुका सांगता खाजगीन कोणाचें लग्न आशिल्लें शेनवारा ताका लागून नेक्स्ट डे सरकारान लॉकडावन घालो तो कोणाचे ट्रक वताले खंय वताले डंपाचें सामान घेवन कोणाचे ट्रक वास्को वताले फटिंगपणां हो सरकार फटिंगपणाचो हाजो राहायर जेन्ना एक प्रिवियस गव्हर्नर जेन्ना हें सगळें उलयता तेन्ना ते म्हणटा अरे तो तकलेन सुटला म्हणून अरे तुमी सुटल्या तूं भक्त न्ही रे बाबा पूण जे भक्त म्हणटा तूं न्ही ते कोणाचेय भक्त आसूं पूण अशी भक्ती न्ही लोकांच्या जिवार भक्ती करची न्ही हे सगळें जर तूं पळयत जाल्यार हू हॅज अ विजन टुडे आय एम सेइंग इफ एज अ लेमॅन एज अ पार्ट ऑफ एन NGO एज अ पार्ट ऑफ अ जनरल पब्लिक if I could do what I can do imagine me as the chief minister of Goa imagine me as an MLA पण तेन्ना तुका बाकीच्यो सगळ्यो जबाबदारी येता आनी लायबिलिटीज आसा आतां कशें आसा यू आर फ्री टू कसली लायबिलिटी देन यू आर हँडलिंग एंटायर गव्हर्नमेंट तुका 10 गजाली चिंतच्यो पडटा करच्या पयलीं कसल्यो गजाली चिंतच्यो पडटा तूं बॉर्डर बंद करच्या पयलीं तूं चिंततलो की इंडस्ट्रीक प्रॉब्लेम जाता काय ना म्हणून बॉर्डर बंद करच्या पयलीं चिंततलो इकॉनॉमीक प्रॉब्लेम जाता काय ना म्हणून यू कॅनॉट टेक डिसिजन्स जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू टेक दोज डिसिजन्स let me laugh at it industry said control environmental आमकां करपाक दी तूं बॉर्डर बंद कर म्हणून लोक आयल्या म्हणपाक लागले आमकां टुरिझमच्या नांवार जे लोक हांगा गोंयांत कोण येताले कोरोना पेशंट आशिल्ले सगळे क्वॉरंटायनाक गोंयांत 2-2 म्हयने येवन रावताले कोणी हाडलो गोंयांत क्वॉरंटायन कोणी हाडले वेरियंट्स डेल्टा वेरियंट्स कोणा कडल्यान आयलो पयलो कशें रे कितें जिवूच ना जाल्यार कसली इकॉनॉमी येस आय अंडरस्टँड कंट्रोल एनवायरमेंटान करपाक जाय बट कंट्रोल एनवायरमेंट म्हणजे कितें because you have to strike a balance between economy and health and prosperity हो balance strike जाना अरे तुजो मनीस मरता आनी तूं म्हणटा ना रे बाबा तूं मरू नाका मातसो हांव वचून येता काम करून येता अशें तूं करता तुज्या घरचो जेन्ना मनीस मरता तेन्ना ना तूं म्हणटा सगळें सोडून ताका पयलीं पळोवया दॅट वॉज द स्टेट न्ही सरकारान त्या वेळार पळोवपाचें आपलो मनीस मरता ताज्या तोंडान उदक घालच्या टायमार ताज्या टायमार वखद घालच्या टायमार आमी म्हणटा ना हांव मातशें जोडून येता कारण ना जाल्यार मागीर तुका वखद घालपाक रावलो जाल्यार ते पयशे मेळटना हे जर हेतू करून जर सरकार फुडें सरलो जाल्यार वॉट इज द बॅलन्स अँड बॅलन्स येस वी सेड गोवा वॉज बुमींग अगेन इन बिटवीन पण ज्या वेळार खरेंच मे म्हयन्यान मरपाक लागलेलो त्या वेळार एक जर सरकाराचो हेतू आशिल्लो की हे बंद जावपाक जाल्यार बॉर्डर त्या टायमार कंट्रोल जावपाक जाय आशिल्ली कामाक येता तांकां कोणीच हाडोनाशिल्ले इवन हायकोर्टान सांगलें की दोज आर कमींग फॉर जॉब्स यू फायंड आउट अँड मेक समथींग बट ट्युरिस्ट म्हणून जे येताले एक्चुअली फॉर क्वारंटायन यू शुड हॅव स्टॉप देम बरं आमी एक पहिले नायक पिक्चराचो कसो अनिल कपूर घुसता तसो तूं GMCन घुसलो ते दिसा आनी जॉब स्कॅमाचेर हे केल्ले CM असल्यार तूं तसोच घुसता आशिल्लो हांव तुका सांगता दुसरे दिसाच्यान गव्हर्नमेंट सर्वंटांक जर साफ करना न्ही कशें आसा न्ही सगळे चोर न्ही एक आसता प्रत्येक डिपार्टमेंटान एक काळो एपल आसता लेट्स आयडेंटिफाय दोज ब्लॅक एपल्स रॉटन एपल्स इफ यू आयडेंटिफाय दोज रॉटन एपल्स टू इंटेन्शन्स जे आसा म्हाका डेटा खंयच्यान येतालो सगळो जे ऑनेस्ट ऑफिसर्स आसा जे ऑनेस्ट मनीस आसा तांचे कडल्यान डेटा येतालो सगळो डेटा आसा म्हजे कडेन इन एवरी डिपार्टमेंट सो मेनी गव्हर्मेंट ऑफिसर्स हू आर ऑनेस्ट सेंड मी द डेटा तो सगळो तांचो डेटा मरे मेळटालो तो आमकां 24 वरां भितर आपूण करप्शन इरेडिकेट करतलो म्हूण तूं सांगलें 2 मनशांक 24 वरां भितर भितर तूं पळय
See, basically, you cannot be in every place at every point of time. You create that fear. आज सिंगापुराचे तू घे. जो मनीस हांगा ती चॉकलेट तूं म्हाका दिली हांव खाता मरे आनी आमची सोशल हें कशें आसा काडली उडयली. आमी सॉफ्ट ड्रिंक पिता गाडयेंतल्यान ज्यूस पिता तो काडटा आनी भायर उडयता. वेन यू पूट आतां प्रत्येक जाग्यार थंय पुलीस नासता सिंगापुराक. पूण आमी कितें आरे म्हाका पळयलो जाल्यार म्हाका फायन पडटलो हांव भितर पडटलो काय म्हणून. यू हॅव टू क्रिएट दॅट फियर in the mind of a robber or a thief that you will be caught. CCTV कित्याक आसता? So CCTV cannot stop crime, but CCTV will detect crime and know who is the person who is doing crime. When you start this detection and start treating them right, in the sense, show them the place where they have to be, you see what happens. करप्शन 24 वरां भितर ना जातलें, कमी 24 जातलें. वरां भितर we will take steps to control corruption, to stop पण corruption. आता हे प्रॉब्लेम कसो जाता सांग. पयलींचे मुख्यमंत्री पयलीं सांगले झिरो करप्शन, मागीर तांणी उतर वापरले झिरो टॉलरन्स टुवर्ड्स करप्शन. आता तुम्ही उतर वापरता कमी जातले. तर कमी इज नॉट एनी मेजरमेंट. I'm telling you again, see, they should have been lawyers. Probably, you know, yeah, it's like interpretation. Okay, कोर्टाक कन्विन्स केलो जाले केस जिखले. I am not saying zero tolerance. I will say that you have to start somewhere to stop corruption. We'll start within 24 hours, and I'll tell you, send a clear message within 24 hours to every department that zero this will not be tolerated. It will not be tolerated. It will not be tolerated. Once you send that message clearly, it goes down, percolates down to every government. You tell a person that he makes a statement. He sends. You start a portal within 24 hours. जर तुवें सांगले की बाबा हे अशें अशें आसा, finish. Why do you take more than 24 hours to take action? Suspend कर एकदा ताका. एकदा 24 वरां भितर सस्पेंड करपाक शकना तूं गव्हर्नमेंट म्हणटा. You have the powers to do it. Thereafter you can do whatever that needs to be done. एकदा क्लियर कट गेट मेसेज गेली जाल्यार लोकांकय कॉन्फिडन्स येता. आज लोक तुजे कडेन कंप्लेनी कित्याक करना ते म्हणटा अरे आसूं रे काय जायना पाड पडू पयशे दिवन केल्यार बरें. ही परिस्थिती. जेन्ना तूं लोकांक दाखोवन दिता की तुज्या कंप्लेंटाचे जेन्युइन कंप्लेंटाचे आमी जेन्युइनली एक्शन घेतला तेन्ना वाय कॅनॉट इट बी पॉसिबल. एम्प्लॉयमेंटाची तुम्ही प्रॉमिस केल्ले आसा. हय. म्हणजे ती प्रॉमिस तर आमकां फक्त प्रॉमिसूच दिसता. बिकॉज इतलो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करप इज इम्पॉसिबल. हांगा सीएमान सुद्दां सांगला की वयल्यान देव आयल्यार सुद्दां हांगा इतलो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक शकना. फ्री लायट दिता म्हणली जाल्यार आमचे कडेन जावपाचें ना अशें आमचो निलेश बाब म्हणटा. जॉब आमचे कडेन क्रिएट जावपाचें ना असो आमचो सीएम म्हणटा. आपल्या कडेन जावपा ना. हय म्हणटा. कारण तांकां खबर आसा तांचे कडेन ती कॅपेबिलिटी ना आनी कॅपेसिटी ना. म्हाका सांग फाटल्या 10 वर्सांनी कितल्यो नव्यो इंडस्ट्रीज गोंयांत आयल्यो. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणून जो क्रिएट केला तातूंत कितले नवे इंडस्ट्रीजांक एप्रुवल दिले. इंडस्ट्रीच्या नांवार तांणी कितें केलां, ऑर्चर्ड लँड कन्वर्ट केल्यात हॉटेल इंडस्ट्रीक. एक मरे आमकां घराक फुडलें दार आनी फाटलें दार आसता. फुडलें दार आसता पळय ते टू वेलकम जेन्युइन गेस्ट एंड पीपल. बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टीच्यो मागील दारान जाता. हो सरकार मागील दाराचो, फाटल्या दाराचो, सगळें फाटल्यान 17B. आमी आमचो प्लॅन जावना आमचे कडेन. पूण आमी तें सेक्शन हाडलें कन्वर्जना करपाक. IPB हाडली फक्त हॉटेलांक दिवपाक. इंडस्ट्रीच्या नांवार तुवें कितें हाडलें गोंयांत? गोंयान टॅलंट ना. आज तूं सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो रिपोर्ट पळय जाल्यार दर 3 मनशां मदलो 2 जाण अनएम्प्लॉयड आसा. हे अनएम्प्लॉयड कित्याक? कारण आमी इंडस्ट्रीज क्रिएट करपाक शकले ना. आमी स्कील डेव्हलपमेंट क्रिएट करपाक शकना. दिल्लीन तूं पळयत जाल्यार लास्ट ह्या टेन्युअरान 10 लाख जॉब क्रिएट जाला. आय नो इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव गव्हर्मेंट जॉब्स टू एवरीबडी. It is impossible to do. You are promising private sector job. I am guaranteeing you that not just this, that you will get government jobs, you will also get private job. And in the meanwhile, we have guaranteed that you will get प्रत्येक घरान जो अनएम्प्लॉयड आसा ताका 3,000 मेळटले. जो मायनिंग डिपेंडंट आसा, मायनिंग सुरू जायसर जर ताका जर बेकार रावचो पडलें ताका 5,000 मेळटले. ह्यो गॅरंटीज आसा. त्यो गॅरंटीज तूं कुशीकूच धर. पूण अशेंच जर पयशे दिता जाल्यार तरी सरकार कसो चलयतलो? चलूंकूच शकना. त्या वेळार you have to guarantee that yes, you will be genuinely getting an opportunity to take a job. At least every home should get a job. In one home at least one job should be created. ते एम्प्लॉयमेंट ह्या अलाउन्स आसा पळय ते कंडिशन्स एप्लाय बी ना न्ही भितर बारीकसो की बाबा अमके म्हयन्या मेरेनूच मेळटले कांयच ना. काय जो मेरेन तुका जॉब मेळना तो. वी आर व्हेरी ट्रान्सपरंट. आमी उदक कशें रे तूं आमकां हांगाच्यान थंय पळय यू विल सी अस. इट्स एब्सोल्युटली ट्रान्सपरंट. जे
कंडिशन्स एप्लाय ते तुका बाकीच्या स्किमीनी दितले, जशे 20 लाख कोलेटरल कशे दितले ते सांगना, पूण दितले. आनी हें दितले फटिंगपणां ही आमच्या पार्टीन ना. आमची पार्टी प्रामाणीक पार्टी आनी आमी हें सदांच सांगता. जे आमी गॅरंटी दिल्या पळय ती त्या खातीरच ताका गॅरंटी म्हणटा न्ही. इफ इट इज एन अश्युरन्स आमी आश्वासन म्हणटले आशिल्ले. पण हे पॉसिबल हे सगळें दिस लुक्स लायक ओनली अनाउन्समेंट टील Why? नाव. आतां ज्यो इंडस्ट्री आतां म्हणसर गोंयांत येवन तो सडनली तांकां कित्याक गोंयचो मोग येतलो आनी बाबा आमी हांगा इन्वेस्ट करपाक लागता म्हणटले. Because there is no ease of doing business in Goa, they don't want to come. तुका दिसता the environment in Goa for sustainable industry, environment friendly industries is huge. Potential जो आसा पळय आमचो आज एज्युकेटेड आसा प्रत्येक गोंयकार. तो जॉब मेळचे ना आमी एप्लाय केले म्हणून ती जॉबां सोडटा. पण आज जेन्ना हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन वायज भोंवता लोकां कडेन तेन्ना कळटा की आमचो जो टॅलंट आसा पळय दॅट इज एज्युकेटेड ओरिएंटेड टॅलंट. आय एम अ प्रोडक्ट ऑफ एज्युकेशन. सो एज्युकेशनान हांगा आयला न्ही, जेन्ना तूं इंडस्ट्रीज हाडटा तांकां आज जर करप्शन नासत न्ही, जीआयडीसी प्लॉट अलॉटमेंटान स्कॅम्स. पयर आमकां भुरगो मेळिल्लो तो सांगता की आपूण जॉब मेळना, गव्हर्मेंट 2दा एप्लाय केले आनी काय मेळना म्हणून आपूण इंडस्ट्री स्टार्ट केली घरच्यान. फिनायल करता तो चोडणेचो भुरगो. त्या भुरग्याक जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी आयली एक्सपांड करपाची, धंदो बरो बसयलो ताणें आपल्या आपूण. ताणें जीआयडीसी प्लॉट एप्लाय केलो. जीआयडीसीचो प्लॉट तो मॅरिटार आसतना त्या मॅरिट म्हणजे फूल ताजी इंटरव्यूज आनी इज टॉप दॅट इट इज गिवन टू वन बिश्नॉय म्हणून. आनी दॅट बिश्नॉय हॅज नॉट इवन अप्लायड फॉर दॅट प्लॉट. हो बिश्नॉय कोण तो सरकारान सांगचो आज. तो खंयच्यान आयलो आनी कित्याक आयलो आनी ताका प्लॉट दिलो आनी एक गोंयकाराक तो प्लॉट कित्याक दिलो ना. दीस इज हाव जीआयडीसी फंक्शन. दीस इज फॅक्टरीज एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर नांवाचे. कितें केलें ताणी म्हाका सांग तूं. कसल्यो नवे इंडस्ट्रीज आयल्या म्हण सांग. वी हॅव नो सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीज कमिंग इन टू गोवा. जे आमी पोटेन्शियल आसा वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटाचे ते आमी युटिलायज करूना. अश्यो वेगवेगळ्यो इंडस्ट्रीज आसा. आय एम अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गनायझेशन. एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गनायझेशन गोवा चॅप्टराचो हांव फावंडर मेंबर. वॉट इज एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गनायझेशन? इट्स एन ऑर्गनायझेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. आनी हे जे एंटरप्रेन्योर्स आसा ऑफ topmost entrepreneurs of India are part of this organization. I have had meetings after meetings with them in last 3 months. They are all saying that we are looking for a potential to invest in So Goa. if there is change in government, there will be Absolutely. See, investment intention, it is very simple. Investment Promotion Board म्हणून आम्ही क्रिएट केला. Have they invited any industries? कोण ऍप्लिकेशन करता जॉब लँड कन्वर्जन आपली इतली ऑर्चर्ड आसा हांगा हॉटेल घालपाक जाय म्हणून तांकां आमी कितें वेटरूच रावप रे गोंयकारांनी. आमच्या गोंयकारांनी जमनीत पुसपाच्यो. दे ग्रॅज्युएट जाल्ले बाबडे कॅप्टन म्हणून रावता रेस्टॉरंटांचेर. कित्याक रे? जॉब ना म्हणून. आय एम नॉट सेइंग दॅट जॉब इज बिलो डिग्निटी. इट्स अ डिग्निफाय. एनी जॉब इज अ डिग्निफाईड जॉब. बट वाय आय एम सेइंग इफ यू हॅव द पोटेन्शियल, यू हॅव द क्वॉलिफिकेशन जाल्यार त्या भुरग्याक ती ऑपॉर्च्युनिटी कित्याक मेळना. आज हांवें मायक्रोबायोलॉजिस्ट पळयले एकटे. मायक्रोबायोलॉजिस्ट इज वर्किंग इन अ शॉप सेलिंग स्पेक्टेकल्स. सेल्स गर्ल म्हणून. कितें रे ही भुरगीं जी हांगा बसल्या हांकां ऑपॉर्च्युनिटीज नाका. कित्याक क्रिएट करपाक शकना आमी. वाय हॅव वी फेल्ड इन टू ब्रिंग इन गुड सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीज. You इन्वाइट also देम, कॉल देम, you let relate them this say to no. corruption or Everything. lack of Vision, lack of willingness to do something good and corruption. I think root cause of all evil in Goa. I'm saying this is corruption. Okay, now some political questions. Yes. आपका सीएम गोयचो तू काय भंडारी का सीएम? तुका कितें दिसता हाजे बद्दल म्हाका सांग. म्हाका See, कितें I'll tell you दिसता? one thing. Let me see. Bhandarika, see, it is inconsequential that I come from a community जी 60 वर्सां जाली उपेक्षीत आसा. त्या उपेक्षीत समाजांतलो आज हांव जेन्ना शिकलो, म्हज्या आवय बापायन कितें दिलें म्हाका शिक्षण. शिक्षण दिल्या उपरांत मिडल क्लास मनशाक दिसता की गव्हर्मेंट जॉब आसा. ते जॉब एप्लाय करता तेन्ना यू आर बीइंग अ स्टेट रँकर, यू आर पार्ट ऑफ अ scam of the government where you are denied an opportunity. Again you are denied an opportunity. How continue karta my struggles and I become a successful lawyer. Then I come into social service. Last 10-15 years we have done lot of social service. My family has done. When all this your capabilities are seen, it is only recognition. आज म्हाका recognize केलो पार्टीन की हां हो ह्या समाजाचो घटक आसा, उपेक्षीत घटाचो समाजाचो. त्या समाजाक एक representation दिवन एक सुशिक्षित intelligent person with a vision is put forth as a CM's face for state of Goa.
जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत ज्या मनशांनी म्हाका चूज केलो, पार्टीन चूज केलो, लोकांनी चूज केलो, आमच्या भितरल्या लोकांनी चूज केलो, तो फक्त भंडारी म्हणून न्ही. पूण एक अमित पालेकर जाचें विजन आसा, अमित पालेकर जो शिकला, अमित पालेकर जो उलोवपाक शकता आनी गोंयाक फुडें व्हरपाक शकता, गोंयच्या उदरगती खातीर तो वावुरपाक शकता, हो ताजो बेजीस आसा. नाही, दोन गजाली आसा. एक म्हणजे आय नो यू फॉर लास्ट 20 years ना ऑलमोस्ट. फर्स्ट टायम म्हाका कळ्ळें तूं भंडारी म्हणून. दॅट इज डन बाय आम आदमी पार्टी. ओके, अदरवायज वी नेवर न्यू कोण भंडारी कोण कितें. तुमी आतां स्टार्ट केला की हांव भंडारी. आतां कोणी कॅन्डिडेट म्हाका इंटरव्यू केला ताका पयलीं विचार तूं भंडारी काय नॉन भंडारी, अशें जाता तें. तशें दॅट ना इज तें. स्टार्टेड बाय आम आदमी पार्टी. तशें ना तें. तुका एक गजाल सांगता. गोंयान मरे एक समज आशिल्लो की भंडारी हो टॅलंटेड ना. तो समज आज पयस जाला. जेन्ना लोकांक कळ्ळें की हांव भंडारी म्हणून. सी, जाती खातीर म्हजे कडेन क्लायंट येना. आज म्हजे कडेन कॅपॅसिटी आसा गोंयच्या कॅथलीक, हिंदू, मुस्लीम आनी प्रत्येक जो घटक गोंयचो आसा. टॅलंट हो सगळ्यान आसा. एसटी समाजान आसा, पूण तो टॅलंट खंयच आयडेंटिफाय जावना. आज तुका 20 वर्सांनी कळ्ळें आनी तुका प्रोबेबली दिसलें हांव वाचूंकूच शकना म्हणून. जर तुवें म्हजो जातीचो दाखलो पळोवना, पूण प्रोबेबली यू ऑल्सो बिलीव दॅट हे भंडारी आसना रे तो, कसो आसतलो, हांचे भितर खंय टॅलंट आसता काय म्हणून. होच प्रॉब्लेम आशिल्लो गोंयचो. सी, कशें आसा, जातीचें राजकारण म्हणप ही गोश्ट इजी, पूण एक ओबीसी समाजांतल्या भुरग्याक वयर काडप आनी ताका गोंयाक रिप्रेझेंट करपाचो एक प्लॅटफॉर्म दिवप, दॅट इज बिग हार्ड. इट इज नथिंग टू डू विथ फरक जात. इतलोच आसा की ओबीसी समाजाच्या भुरग्याक वयर काडप फायन, पूण ताका वयर काडप कारण तो ओबीसी समाजाचो हेका प्रॉब्लेम ना आसा. इज इट पुट दॅट वे? इट इज सेड दॅट ही तूं कम्स फ्रॉम पयलीं अ भंडारी. सांगिल्लें भंडारी समाजाचो सीएम म्हणून. कारण त्या वेळार सुद्दां दिसूंक आशिल्लें 60 वर्सां ज्या समाजाचेर अन्याय जाला पळय, 60 वर्सां ज्या समाजाचेर अन्याय जाला, आज 1/3 पॉप्युलेशन गोंयचें आसतना त्या समाजाक आमी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवया म्हणून जेन्ना पार्टी ठरयता, तेन्ना इट इज नॉट दॅट रँडमली समबडी इज पिक्ड अप एंड से हांव तुमचो सीएम म्हणून, हो गड्डो आसूं पूण हो भंडारी समाजाचो. कळ्ळें तुका? दॅट इज द डिफरन्स. आय थिंक यू कॅन सी दॅट डिफरन्स इन मी. तुका जर दिसना जाल्यार तू सांग दॅट आय एम डिस्क्वॉलिफाईड टू बी अ सीएम ऑफ गोवा. एक्झॅक्टली. यू आर नॉट अ भंडारी, बट यू हॅव एक्सेप्टेड पूण मी. हांव आम आदमी पार्टीनांतले सीएम जावपा नाशिल्लो. कित्याक लागून? भंडारी तुज्यांतलो ना. टॅलंट जर तुवें दाखयल्लो जाल्यार तुका एक गजाल सांगता हांव गॅरंटी दॅट इट्स नॉट अबाउट कास्ट, इट्स नॉट अबाउट बिंग अ भंडारी नॉन भंडारी. आज जे म्हाका कॉल येता, हांव तुका मॅसेजीस दाखयता. कॅथलीक समाज आमच्या बरोबर कसो रावला, आज मुस्लीम समाज आमच्या बरोबर कसो रावला, आज सारस्वत समाज स्वताहून सांगता आमी प्रोबेबली वी डोंट वॉन्ट टू वोट फॉर आम आदमी पार्टी म्हणटात. थोडे अशेंय म्हणटात गजाली, पूण म्हणटा वी विल वोट फॉर यू बिकॉज यू आर अमित पालेकर. सो सी, दिस इज वॉट इट इज. दे आर ट्रस्टिंग आम आदमी पार्टी टुडे. That they have chosen a rightful person. Only question which you will have to answer again for on many occasions. फाल्यां जर पर्रीकर आम आदमी पार्टी नाशिल्लो आनी तुवें पयलीं सांगिल्लें भंडारीचो सीएम जाल्यार पर्रीकराक सीएम जावपाचो चान्स नाशिल्लो. अशें कित्याक Because लागून? on his caste. No, absolutely not. I don't think Aam Aadmi Party is doing caste-based politics. आमचो आज वाल्मिकी आसा. आमचो कन्व्हेनर कोण? राहुल मामरे. कोणाकूच प्रॉब्लेम ना रे ह्या गोश्टीन. आज इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयान मेळना. ताका लागून हे अशें उलोवप जाता. आनी ही ऑपॉर्च्युनिटी दिवप ही पार्टीची जबाबदारी आसा. ती पार्टी, जी पार्टी आज आयडेंटिफाय करता की ह्या उपेक्षीत समाजांतल्या मनशाक आमी आज वयर काडया, कारण तो आपल्या बरोबर बाकीच्या सगळ्या समाजांक बरोबर व्हरतलो, सगळ्या रिलिजनांक बरोबर व्हरतलो आनी एक गोंय नवें तयार करतलो. वेन यू टॉक अबाउट दीस प्रोग्रेस, वेन यू टॉक अबाउट विजन, यू डोंट वरी अबाउट कास्ट. Forget about it. Let's lay it to rest today. Okay. Another thing is that I belong to Bandari and that is why I got this opportunity. Certainly not. म्हज्यान ती कॅपेबिलिटीज आनी ती तुका दिसतली एज टायम प्रोग्रेसीस. ओके, परत बसतले बी फुडले 5 वर्सांत सीएम जाले उपरांत. दुसरी गजाल म्हणजे एक लॉयर म्हणटगर हांवें हेजे पयलीं विचारिल्लें, बट अगेन आय एम आस्किंग, एक नेगेटिविटीज आसता तुज्यो की कोणाची केस झगडटा, कोणाक डिफेंड करता, त्यो नेगेटिविटीज सद्या लागना. आतां तूं म्हणू शकना की आपूण सामको क्लीन सामको, कारण आपणें एक्स मनशाची केस झगडलो, वाय मनशाची केस झगडलो, जेका लागून 10 लोकांक वायट दिसलें आसतलें. सी, वायट दिसपाचो प्रश्नच ना. आय एम अ प्रोफेशनल. कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स रायट फॉर मी टू प्रॅक्टीस. कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स रायट टू अनदर इंडिविज्युअल टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर. आमी जर म्हणलें की खंयच्याच एक्युज्डाक लॉयरान डिफेंड करचें न्ही, इज इट रायट? यू हॅव टू प्रूव दॅट इज गिल्टी ऑर नॉट गिल्टी न्ही. कायदो आसा, कायदो ठरयता की तो गिल्टी काय नॉट गिल्टी. आतां एज अ लॉयर
इन लास्ट 22 वर्सां हांवें व्हेरी कॅपेबली म्हज्या प्रत्येक क्लायंटाक डिफेंड केलो. हें करता आसतना सुमार 50% म्हज्या ऑफिसान आजूनय वचून तूं विचार कितल्यो सर फुकट केसीस करता काय म्हणून. तुका फुलां आनी पेडण्याच्यान हें सांग. घेवन येतालो घरा कडेन. तुका सांगता हांव, खरेंच सांगता, एक आसा एक बायल, शी इज फ्रॉम सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, जाणटी बायल. तिका तिच्या फॅमिलीन गोवान भायर काडिल्ली. आज ती स्वताच्या घरान रावता. ती स्वताच्या घरान रावता आनी त्या घरान कोणाकूच कापास जात ना त्या बायलेक हात लावपाची. जाणटी बायल ती. कारण तिचे बरोबर हांव रावलो. अशें गोंयची तुका हजारांनी एग्जांपल दिता हांव. म्हाका ती कितें फी दिताली जाणा तूं? एवरी क्रिसमस शी वूड वॉक टू माय हावस विथ अ केक करून हाडटाली आपूण आनी तो म्हाका दिताली. देर आफ्टर शी स्टार्टेड वर्कींग. हळू हळू तिणें आपलें कितें जावन बसयलो. आतां ती सिल्क चॉकलेट हाडटा म्हाका. फॉर हर इट्स अ बीग थिंग. तो केक हाडटा, ताजे बरोबर ती चॉकलेट हाडटा आनी भुरग्या खातीर एपल हाडटा. अजून येता. एक क्रिसमस असो ना जी ती म्हज्या घरा पावना. दोज आर माय फीज. हांव पेडण्यां वता. हांव प्रत्येक काना कोपऱ्यान गोंयच्या वता. एक म्हजे आसा एक क्लायंट आसा, 100 रुपया दिता म्हाका. ते 100 रुपया त्या मनशाक कितले जाणा तूं? तो प्रॉबेबली 1,000, 2,000, 3,000 जोडटा आसतलो ताजो. ते 100 रुपया मिन्स अ लॉट टू हिम. फॉर मी प्रॉबेबली माय कॉस्ट ऑफ गोईंग देर इज मिनिस्कल, बारीक तो कांयच न्ही. बट वॉट एवर इट इज, इट गोज मोर दॅन 10 टायम्स वॉट दॅट पर्सन पेज मी. पूण ब्लेसिंग ताज्या रुपान आज जे आयला पळय, त्या खातीर हांव हांगा बसलां. त्या खातीर आज गोंयांक कसो फेस करता, ह्या लोकांक फेस करता, तुजे बरोबर बसला. त्यो ब्लेसिंग ज्यो आसता पळय, त्यो जर तुका एबंडन्सान येता जाल्यारच तुजो फुडार बरो जाता. तेन्नाच आयली ब्लेसिंग. You can have water, udak. ना काय ना. Okay, last but before we go to audience to ask questions, एक म्हणजे उपास केलो पळय तुवें, ताजेर खुबशे क्वेश्चन मार्क्स आयले. एकट्यान म्हटलें की आजून तें घर तशें आसा तरी अमीत उठलो. दुसऱ्यान म्हटलें की अमीत फक्त थंय मायलेज घेवपा खातीर बसलो. म्हाका कोणें पयर म्हटलें अमितान उपास करून तो फ्रुटी पितालो. पळय, थंय वचपाचो जो उद्देश आशिल्लो, आमी जेन्ना पयले फावट गेल्ले तेन्ना 2-3 हजार लोक आशिल्ले, ते प्रोटेस्टर्स आशिल्ले. गोल्डा म्हणून एक म्हाका बायल मेळ्ळी. शी इज हॅविंग हाय ब्लड प्रेशर, हाय ब्लड शुगर. चिंचिणीची. ती येवन थंय बसताली. सकाळी बसता, सांजची उठटा. आनी व्हेरी स्वीट लेडी. अशें थंय खूब जाण आसा, खूब आसा जाणटेले, सगळ्यांक नांवान वळखता हांव. आय हॅज टू कॉल देम अंकल, आंटी. आनी वेन आय सॉ दॅट, ते जर हें करूंक शकता जाल्यार म्हज्यान कित्याक जावना. हो हेतू घेवन जेन्ना हांव घरांतल्यान भायर सरलो, बायलेक सांगलें की हांव आमरण उपोशणान बसता, ते म्हाका म्हणपाक लागले, आरे सकाळची च्या पिना जर जाल्यार दनपार मेरेन तुका कडकडो येता म्हणून. तेन्ना तूं थंय वचून उपास करतलो काय म्हणून. वॉट इज सॅक्रिफायस? सॅक्रिफायस इज लिवींग समथींग दॅट यू लव. आय लव फूड. म्हज्या बायलेची रेस्टॉरंट्स आसा. म्हज्या मामा तातो एक सायडीन बाप्पालें हॉटेल. आमी खावनूच मोटे जाल्यार पोट पळय. म्हणजे हे दीस इज वॉट इट इज. इन दीस बॅकग्रावंड आय डिसायडेड लेट्स डू इट. हांव नको मनान कितें आयलें तें. गेलो, बसलो, म्हाका वेलकम केलो त्या लोकांनी. म्हाका वेलकम केलो. चर्चींनी सांगलें, बाय तूं दुसऱ्या जातींतलो मनीस पूण तूं आमचे खातीर हें करपाक सोदता, यू आर वेलकम. आय सेड दॅट. फ्रुटी म्हाका कितें कोणाच्या बापायन हाडून दिल्ली. म्हाका ह्या गोश्टीचेर आन्सर करपाचें ना. थंय क्रायम ब्रांच अशें मूस कशे भोंवताले आनी 22 वर्सां प्रॅक्टीस केल्ल्या कारणान म्हाका, हांवें म्हणलें कोण म्हाका वळखनात असले तरी मनीस धाडा. आरे म्हणलें हांव हांगा कांय खावचो ना, हें टेंशन घेवं नाका म्हणलें तुवें. कारण सिन्सियरिटी आशिल्ली. एक सिन्सियरिटी आशिल्ली. म्हाका जर उठपाक जाय आशिल्लें जाल्यार तिसऱ्या दिसा उठ्ठलो आशिल्लो, जेन्ना सरकारान तें एक धाडलें, आमी करता रिवोक म्हणून. पंचायतीन स्टॉप वर्क ऑर्डर काडली. 5 दीस पर्यंत कितें रावलो? कारण सरकाराक नमतें करपाचें आशिल्लें. रिवोकेशन ऑर्डर काडपाक आनी एडमीट करपाक ते फ्रॉड म्हणून. केलें एडमीट न्ही PCB मिनिस्टरान. जे 6-8 म्हयने थंय चलताले आनी सरकार जर दोळे सुद्दां उगडनाशिल्लो, त्या सरकाराक रस्त्यार आमी हाडलो. त्या सरकाराक नतमस्तक केलो आमी आमचे कडेन आनी तें जालें. ताज्या मागीर पंचायतीन मागीर उठपाचें कारण पंचायत हॅज टू टेक एक्शन. आज जर थंय सरकार आमी म्हणिल्लें की आतांच डेमोलिशन ऑर्डर काड म्हणून, तेच जे ऑफेंडिंग स्ट्रक्चराचे ओनर आसा ते घालपाचे आशिल्ले केसी की आमकां नॅचरल जस्टीस फॉलोच करूं ना. यू डोंट हॅव टू सी, देर इज लॉजीक एंड लॉ. यू हॅव टू, एज अ इंटेलिजंट पर्सन, यू कॅनॉट डू समथींग इलॉजिकल. कायद्याक एक
पर्टिक्युलर पार्ट आसता आनी दॅट इज वॉट पंचायत वॉज फॉलोईंग. दॅट्स वाय आय सेड नो, आज पंचायतीक जर लज दिसून ते जाग्यार घालता सगळे, जाल्यार वाय शूड यू इंटरफियर इन द प्रोसेस ऑफ लॉ. सो ताणी इन्स्पेक्शन केलें, शोकॉज नोटीस काडली आनी एज पर माय नॉलेज टुडे दे, बिकॉज एस्टरडे ही वॉज कॉलिंग मी, आज ताणें ऑलरेडी ताका इश्यूड नोटीस फॉर डेमोलिशन. इट वील बी डेमोलिश्ड अँड आय वील नॉट सीट क्वायट अंटील इट इज डेमोलिश्ड. आता तूं म्हणटा तुका कोणी सांगलें पळय तो फ्रुटी पितालो, फ्रुटीचो फोटो कडे घातिल्लो तो. अरे येलो कलरच्या पाकीट ते पोती, ती पोतयेन भितर चार्जर आशिल्ले ते कसले तरी ताजेर ताणें सी कितें आसना मरे, जे तुका भिता ते तुजें कितें तरी क्रिएट करता. हांचे क्रायम ब्रांचाचे मनीस आशिल्ले, तातल्या मनशान हाडून ते जर सारके फोटो हांव पिता भिता म्हणून जाल्यार बिलीव करे जालें. फोटिंगपणां ही फोटिंगपणांच रे, ताका आनी कितें रिस्पॉन्स करूं. आय ब्लेस देम विथ गुड फ्रुटीज in life. Fruity is not a question. My Problem question was is, different. so then I'll tell you about those people who are saying that I took a mileage out of it. Mileage out of. 5 दीस गोंयच्या साहेबाच्या मुखार वचून बस उपाशी पळय, तुमची पापा वतली. हांगा ही पापा गेल्ले मनीस आहे, लीव जातली, बॉडी क्लीन जातली, वेटूय देंवतलो. म्हजो 5 किलो देंविल्लो, तुमचो 1 किलो तरी देंवता जाल्यार पळया. जी घाण पळय आसा ह्या लोकांचेर न्ही, जे फॅट आसा तांचे, ते फॅट इज ऑफ करप्शन. ते मांस आनी चरबी जी चडल्या पळय ह्या पॉलिटिशनाक, आनी तुका जे मेळटा तांकां नेक्स्ट टायम तांकां कितें सांग जाणा मरे, 2 दीस दोगूय जाण बसया म्हणून, हांव आनी तूं. आज गोंयच्या साहेबा कडेन बशिल्ले, परवा शांतादुर्गे कडेन वचून बसया. चल, तातूंतय पॉलिटिकल मायलेज जर म्हाका मेळटा काय ताका मेळटा ती घे म्हणून. ताज्या मागीर वचून बसया दर्गा कडेन डेली. म्हणजे गोंयची लिपचाण करपा खातीर, हांचे सोल लीप करपा खातीर 2-2 दीस उपाशी बसया म्हणून सांग. हांव तयार आसा, ते तयार आसा काय म्हणून विचार तांकां. तुज्या आन्सरान म्हाका एक क्वेश्चन याद जालो. पयर काँग्रेसीन सगळ्या आमदारांक व्हरून थंय शपथ घेवपाक लायले देवा कडेन की आमी फुटचे ना म्हणून. ते पयलीं देवळान गेले महालक्ष्मीच्या, नंतर चर्चीन गेले आनी नंतर दर्गाचेरूय गेले. फर्स्ट आय वॉन्ट युअर रिएक्शन. सेकंड, तुमी खंय वचपाचे आसा? हें एक काळीज, कॉन्शियन्स. यू हॅव टू बिलीव युअर कॉन्शियन्स अँड काळीज. बोडगिणी कडेन वचून नाल दवरून फटी मारपी आमचे पॉलिटिशियन्स आसा, ते बांबोळेच्या खुर्सा भितले. आज ही परिस्थिती नॅशनल लेवलाच्या पार्टीचेर जी आयल्या पळय, बांबोळेच्या खुर्सा कडेन वचून अरे आमचो विश्वास त्या खुर्साचेर, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लागींच, आमी वतात थंय आनी थंय पळयला आमी ताचो जो विश्वास आसा पळय, 17चे 2 उरले. आनी आयज नॅशनल लेवलाच्या पार्टीचेर जर ही परिस्थिती आयल्या की देवा कडेन वचून शपथ घेवपा जाय आनी महालक्ष्मी कडेन वचून शपथ घेवपा जाय की आमी फुटचे ना म्हणून, आनी दे फील people of Goa are going to get convinced. It is one of the saddest thing in the history of Goa and for Goans. अरे तुमच्या दोळे बंद करा आणि आपल्या कॉन्शियन्सा कडेन शपथ घ्या की आमी हें करचे ना म्हणून. यू कॅनॉट डू दॅट. यू कॅनॉट चीट युअर सेल्फ अँड यू कॅनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. फॉर देम इट इज जस्ट एन आयडल. फॉर देम इट इज जस्ट अ क्रॉस. मनातल्यान न्ही, ते पार्टीन सांगला म्हणून गेले अशें जावपाक जायना रे बाय. शपथ रे, तुम्ही लोकांकडे शपथ घ्या. तुम्ही आमी एफिडेविट दितलेच, बट एफिडेविट इज जस्ट द क्रायटेरिया. वी नो आवर पीपल. बट इट इज व्हेरी प्रामाणिकपणा. तुवें आमची घाण साफ जाली ती पळयली? कायद्यान तुवें आमची घाण साफ जाली ती पळयली काय ना? कोणाची कशी घाण. आता हांव ह्या हाजे हांव आनी काय ना विषय काढला. आय एम सार्कास्टीक ऑन दीस. पण तुवें आमी वी नो हाव टू क्लियर आवर डर्ट. वी नो हाव टू क्लियर आवर डर्ट. आवर पार्टी नोज इट व्हेरी वेल. आनी घाण परत येवची ना भितर, हाजें तुका हांव गॅरंटी दिता. आनी आमचो कशें आसता, कांय गजाली नासता, पूण केन्ना केन्ना कांय गजाली घडटा, पूण ते गजाली लीप कशी करप पळय तें तुका खबर आसपाक जाय. आमकां शपथ घेवपाची गरज ना. We are honest. Of course, we'll give an affidavit so that it becomes a public record. See, हांवें घेतिल्ली थंय गाराणें घाले बटान सगळ्यांनी ममा म्हणले, कोण आसताले? गोंयकार कितें पिशे रे. पण एफिडेविटाक कायदेशीर मान्यताय आसा तेन्ना. एफिडेविटाक तो डॉक्युमेंट न्ही, एनी डॉक्युमेंट विच इज इन रायटींग कायदेशीर मान्यताय आसा. कार्ड प्रोड्यूस कर. आज आमी पळयले सभापती कडेन फकाणां चलयल्या. आज आमी पळयले आमचो गव्हर्नमेंट डिफेक्शन्स डिफेंड करता. Government is defending defections. Please understand. Who is defending defections? Government of Goa is defending defections. What message are you sending to electorate? What message are you sending to your people? ओके, थँक्यू. क्वेश्चन घेता कारण 1 वरा भितर सोंपोवपा जाय. कोणाक क्वेश्चन विचारपाचे आसा तांणी पयलीं हात वयर काडचो आनी तांणी प्रश्न विचारचे. सो तुम्ही म्हणता सगळ्या घरांक
ही जॉब दितली सगळे भुरग्यांक. सो आजून पासून कोणाक जॉब मेळूंक ना. म्हाज्या घरान 2 भयण आसा ऑलरेडी, पण तांकां जॉब ना. आनी तुमी सगल्यांक म्हणटा जॉब दितली, जॉब दितली. कशें म्हणून तुमी जॉब दितली? तेंच्यांनी सुद्दां सांगलां जॉब दितली. आजून पासून तांकां जॉब मेळूंक ना. सो आमी तुमचेर कशें विश्वास करपाक जाय की तुमी आमकां जॉब दितली? पण हांवूच न्ही ह्या सगळे जाण तुजेर विश्वास करना. तुका एक सांगता तशें न्हू हा विश्वास न्हू. ती सगळे म्हणटा कोणाक जॉब मेळूंक ना. तांकां So- कशी दितली? ओके. हय तांकां कशें दितली? तुवें जॉब स्कॅम पळयले आमी ओपन केला ते हय येस. काल हायकोर्टान कॉग्निझन्स घेतला त्या गोष्टीचे. जॉब स्कॅम जो आसा तो आमी उघड केलो. सरकाराचे नामुष्की हाडले आमी त्या गोष्टीर. विजिलन्स कमिटी बसयल्या हायकोर्टान. विदीन 30 days PWDतले स्कॅमाचो रिपोर्ट दिवपाक जाय. GMCक सांगला तुमचे जे रिप्लाय आसा ते फायल करा म्हणून. आमची जबाबदारी आसा जॉब दिवपाची. जॉब क्रिएट कशें करप हो एक व्हडलो टास्क आसा. तो टास्क इज व्हेरी इजी. आय टेल यू कशें करप तें. नव्यो इंडस्ट्रीज गोंयांत हाडप, स्कील डेव्हलपमेंट शिकप. आमी दिल्लीन 10 लाख जॉबां दिली. 10 लाख जॉबां कशी क्रिएट केली? वी कोलेटेड ओन्ली कांय व्हडले रॉकेट सायन्स नाशिल्ले तातूंत भितर. जे जॉब गिवर आसा आनी जे जॉब सिकर आसा तांकां एका पोर्टलार हाडले. टॅक्नॉलॉजी जी चेंज जाल्या पळय आज ती इतली युजफूल आसा, ताजो बरो वापर करपाक जाय. पूण अक्कल शुन्य सरकाराक ते जमना. जेन्ना आमचे सारको अक्कल आशिल्लो सरकार आसा, इंटेलिजंट सरकार येता, ऑनेस्ट सरकार येता, तेन्ना आमी कितें करता? आमी क्रिएट करता जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज. बाय कोलेटिंग दीस डेटा ओन्ली सो मेनी जॉब्स कॅन बी डन. आयज गोंयांत जॉब्स ना अशें ना, पूण ते जॉब खंय आसा तें कोणाक खबर ना. हे प्रायवेट सेक्टरान जाले. जॉब गॅरंटी एज फार एज गव्हर्मेंट जॉब्स आर कन्सर्न, यू नीड टू गीव इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज. आज गोंयांत इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज ना. तुका खबर आसा वाळपय आनी 70 प्लॉट घेवपाक लोकांची रायण लागली ती? खबर आसा तुका? असे वोटिंग कार्ड जाल्यार तुवें चड फायदो पळयलें पडटलो. ना? वोटिंग कार्ड न्ही. आज गर्दी पडल्या. म्हाका सांगता कोण तरी, आरे बाबा अचानक म्हणपाक लागलो सगळे जे वाळपय आसा, सांखळी आसा, हांगा म्हणपाक लागलो रेटीच वाडल्या प्लॉटांच्यो आनी फ्लॅट बीट सगळे आशिल्ले नाशिल्ले खपले म्हणून. हांव म्हणलें कितें जालें रे? ना ना सगळ्यांक आतां कळून चुकला म्हणपाक लागलो की हांगा जर आमचें घर आसत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक जॉबां मेळटली. हांव साखळेकार हां. तुका कशें मेळना? तेन्ना वाटनाशिल्लें तें. हय तुका फटयला, तुका शुअर शॉट फटयला. तूं मरे तांचो मनीस न्ही. कारण जॉबां दितले न्ही आज जाल्यार तुका कितें करचें पडटा जाण तूं? तुज्या बापाय कडेन पयशे आहा भरपूर? ना. तुका मेळचे ना. तुज्या बापायची फ्रेंडशीप आसा मिनिस्टरा कडेन? तूं चड गोंय सोडून खंय वच, एक तर पोर्चुगीज पासपोर्ट घे, लंडनाक वच, कारण थंय वचचें पडटलें आमच्या गोंयकारांक हें करना जाल्यार. ना जाल्यार पुण्या, बँगलोर हांगा खंय तरी वचून जॉब सोड. ना जाल्यार एक काम कर, आम आदमी पार्टीक मत दी. आम आदमी पार्टीक जेन्ना तूं मत दितलें न्ही कितें जातलें? आमी तुका जॉब दिवपाक जबाबदार आसतले. कशें? जो पर्यंत तुका जॉब मेळना तुका तुजो अलावन्स मेळटलोच, पूण तुका जॉब दिवप ही आमची जबाबदारी आसतली. कारण आमकां खबर आसा इंडस्ट्रीज गोंयांत कश्यो हाडप. आमकां खबर आसा जे आतां जे आसा पळय तांकां कशें कोलेक्ट करून तुका एक क्रिएट करप. आनी आमकां खबर आसा की तुका जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कशें दिवप. ओके. So, सेकंड अशें न्ही हां, शिक्षण सोडूं नाका की हांव म्हज्या बापाय कडेन पयशे ना, मिनिस्टरा कडेन लागीं ना म्हणून हांव शिकचें ना अशें म्हणून न्ही. पळय हांव शिकून जाल्लो मनीस. तुमी शिकात. प्रत्येक गोंयकारान शिकपाक जाय. ही क्लियर कट मेसेज आसा म्हाका. कारण होप सोडूं नाका. वर्ल्ड सर्वायव्स ऑन होप and we are the hope for people of Goa today. Please understand that. ओके. सेकंड क्वेश्चन. सर माझे क्वेश्चन हा की गोंयान करप्शन वाडला, गव्हर्मेंटान करप्शन वाडलें आमकां खबर आहा. आतां तूं आमकां एक कॉमन मॅन असो हांव आसा, आमकां एक बारीकशें काम करपाक आमकां ब्रायब दिवपाक पडटा. एक लायसन काडपाक गेल्यार आमकां ब्रायब दिवपाक पडटा. ते तूं कशें आमकां प्रोटेक्ट करतलो? आमची पॉकेट इफेक्टेड जाता ब्रायब लागून. तूं कशें आमकां प्रोटेक्ट करतलो? तुका दिल्लीचो मॉडेल खबर आसा दिल्लीन कितें चल्लां तें? दिल्लीन मरे तूं गव्हर्मेंट जॉब सर्वीस तुका आसा जाल्यार तुवें एकूच नंबर डायल करप. गव्हर्मेंट ऑफिसर तुज्या घरा येता तुज्या टायमा प्रमाणे. तो तुजो अपॉयंटमेंट घेता. तुवें ताजो अपॉयंटमेंट घेवपाची गरज ना. तुवें तुजे जे निड्स आसा ते ताका सांगप, हे म्हाका हे डॉक्युमेंट करपाक जाय म्हणून. ही टेक्स युअर डेटा. तो तुजे सगळे फोटोकॉपी मारून सगळें व्हरता. आनी विदीन 7 days तुजें जें काम तुवें सांगिल्लें तें तुज्या घरा बाय पोस्ट येता. आमी तो मिडलमॅन इरेडिकेट केला थंय. आमी थंय गव्हर्मेंट सर्वंटाक तुज्या दारान हाडला. हांव मत मारपाक तुज्या घरा येता मरे? येता काय ना? मागीर 5 वर्सां आमचो आमदार तुज्या घरा आयला केन्ना परतो? येवना. एक्झॅक्टली 5 वर्सांनी परत येता की आतां हय दी मत म्हणून.
जेन्ना आमी मत मारपाक तुज्या घरान येता जाल्यार सरकार तुमच्या घरान कित्याक येवपाक शकना? येवपाक शकता, प्रामाणिकता जाय ती आमचे कडेन आसा. आमी हाडटले सरकार तुमच्या दारी म्हणजे 13 कोटी मोडून सरकाराक बिएलोंक सगळ्यांक एकठांय करून क्राउड दाखोवन आवय भारतीय जनता पार्टीक इतलो लोक आसा 13 कोटी खंय गेले आनी खंयच्या एजन्सीच्या पटान गेले ते सरकारान सांगचे. अरे गृहलक्ष्मी सादी जो पयशे आसा लोकांचे सप्टेंबर ऑक्टोबरच्यान लोकांक पयशे येवना. हे 13 कोटी त्या बायलांक दिल्ले जाल्यार तांचो फायदो जावपाचो. पूण कितें महिला सशक्तीकरणाच्या नांवान सरकार तुमच्या दारी अरे सरकार इज ऑन द रोड. सरकार रस्त्यार आयला. ही परिस्थिती हाडल्या तांची आज. ओके त्या वेळार ना म्हाका एक गजाल सांगपाक जाय तुका तेन्ना गव्हर्नमेंट तुज्या घरा येतलो. वी वील इरेट दॅट कंप्लिटली. आनी तुका एक सांगता हांव जे करप्शन करता पळय बरें केलें तांणी कोलवाळे जेल बांदली ती. खरें सांगता तुका लिटल बीट ऑर एल्स दॅट रिनोवेट केला पळय ती ओल्ड सेंट्रल जेल सी व्यू दिवया तांकां म्हणजे सो दॅट दे वील बी हॅपी बिकॉज दे आर यूज टू दोज लक्झरीज. काल आमी पळयला न्ही रिवर व्यू पॅलेस चालू आसा तो तशेंच सगळ्यांचे मरे अशें वीथ व्यू सो तांकां वी वील गीव दॅम द व्यू. पूण टूथपेस्ट टूथब्रश साबू लास्ट टायम सांगला तसो ताणें आपलो हाडचो पडटलो तो आमी तांकां दिवचे ना. ती कारण ती घाण जी तांचेर आसा पळय न्ही ती खंयच्याच साबणान साफ जावपाची ना ना वॉशिंग मशिनान साफ जातली. तांकां फक्त जाय वॉशिंग पावडर निर्मा. ओके लास्ट क्वेश्चन. So, hello sir, my name is Ayan Khan. My question is, people of Goa, they are saying that they need BJP government for development and for financial development. Okay. So, डबल इंजिन सरकार म्हणटात ते yes. सांगता तुका आतां एक गजाल. आय मीन तूं अटल सेतू वयल्यान रावंड मारला Yes. गेला बँड सारकें आसा तुजें हाडां सारकीं आसा मरे तुजी हाडां सारकीं आसा. एक 60-70 वर्साच्या तुज्या घरच्याक कोणाकूय मरे तुज्या स्कुटर अलावड ना ताजेर ना वर्शीत बी फायन पडटलो. गाडयेन बसय तुज्या आनी मरे अटल सेतू वयल्यान एक रावंड मार असो वच आनी असो यो आनी मागीर घरा वचून जर ताका झंडू बाम लावपाची गरज पडना न्ही जाल्यार म्हजें नांव दुसरें दवर. इतले त्या खड्डे पडल्या जे सरकार सांगता पळय तुका हे आमचे प्रोग्रेस म्हणून तो प्रोग्रेस डबल पयशे खर्च करूनय आज तांचो जो फटींगपणाचो आसा पळय आज ते सकयल येता आसतना पळय तूं पर्वरीच्यान सकयल प्रत्येक गोंयकारान एक रावंड मारून येवचो. वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ अ ब्रिज विच हॅज बीन इनॉग्रेटेड 2 years बॅक और 1.5 year बॅक 2 years 2 वर्सां 2.5 वर्सां जाली. 2.5 वर्सां जाली अटल सेतू उद्घाटन करून अजून कंप्लीट जावना. खड्डे इतले आसा की सरकाराक लज दिसपाक जाय सांगपाक की हे आपले प्रोग्रेस म्हणून आनी हो डेव्हलपमेंट म्हणून. थंय अजून ताजे आर्म्स जे आसा पळय जॉयन जावपाक पणजे येवपाचो आर्म तो ओपन जावना. जो ह्या सायडींतलो आर्म आसा तो बंद केलो 1 म्हयन्यान करपाक जाय म्हणून 3 म्हयने लागले. आमकां मरे ल्हान आसतना मरे कशें कोणी सांगत न्ही अंकल कोणी येतालो मावसो बिसो नेक्स्ट टायम येता आसतना तुका बिस्कीट आनी चॉकलेट हाडटा म्हणून आनी मग तो दुसरे फावट येतालो पळय तेन्ना तो जर ती चॉकलेट आनी बिस्कीट घेवन नाशिल्ले न्ही जाल्यार आमकां दिसतालें हो म्हण फटींग म्हण मावसो आमचो. तसो आमचो फटींग सरकार तो उतरां दिता तुका फटींग मावसो तो त्या मावशाचेर विश्वास करनाका. ओके आमी मामा म्हणटा ते मरे सगळ्यांक इम्पॉर्टंट मावशे बरेच आसता रे पूण हो सरकारी मावसो आसा तो फटींग आसा आमचो. तेन्ना हे डबल इंजीन जे तुका सांगता डबल करप्शन सरकार आहे. आज जुवारीचो बजेट वेन तो टेंडर केल्लो तेन्ना 800 काय 900 कोटी कितें आशिल्लो 1600 कोटीर पावला अजून कंप्लीट जावना. लक्षान घे अजून कंप्लीट जावना. कंप्लीट जाता म्हणसर ताजी बजेट आनी वाडटली ताजेर पेनल्टीज आसा आनी कितें कितें असं करून करप्शन जे आसा पळय 20-30% तेच करप तांचे डबल इंजीन आसा. आज डबल इंजीन म्हणटा जाल्यार UP तांचो सरकार आसा बिहाराक मागीर आनी एक खंयचें इलेक्शन आसा तें आमचें आतां झारखंड वन मोर इलेक्शन थंय तांचें उत्तराखंड थंय एम्प्लॉयमेंट इज एन इशू म्हणून जो सर्वे आयला पळय 75-80% हॅव सेड दॅट देर इज एन इशू ऑफ एम्प्लॉयमेंट 80%. इट्स नॉट अ जोक. तेन्ना हो डबल इंजीन सरकार कसलो डबल इंजीन सरकार आज गोंयान आजूय आशिल्लो. कितें पळयलें तुवें 2 ब्रिज आज ते स्कुला दाखयता 10 वर्सां पयलीं बांदले 1-2 एक ती थंय पार्सेकार CM आसतना ताणें बांदिल्ले ते दाखयता आनी हो आमचो डेव्हलपमेंट म्हणून. म्हज्या बरोबर गांवडोंगरी यो म्हज्या बरोबर मेर्शे यो. हांव सरकारी प्राथमीक शाळेंत शिकलां. हांव सरकारी प्राथमीक शाळेंत शिकलां. पयर ते हांव गेलो ती पळोवया म्हणलें आमची शाळा कशी आसा ती. 84 स्टुडंट आसा. मान दिता हांव त्या टिचरांक जे थंय बावडे धडपडून ते 84 स्टुडंटांकूय सांबाळटा पूण स्कुलाची अधोगती पळयत जाल्यार रडूंक येता. कारण कितें जाणा मरे आमचो सरकार आज गांवांनी वच डिपार्टमेंटा कडेन मरे हजारांनी स्कुलांची नांवां लिस्ट आसतली
आमी एका स्कुलान गेले सरकारी खोतीगांवान फक्त वॉल्स आनी नळ्या घाल्या मदीं रेंव आसा भुरगे ना कशें येतले भुरगे येतले हांव आनी एक तुका सांगता हांव दिल्ली गेल्लो पळय म्हाका दिसता 8 जॉयन जावचे खूब पयलीं म्हजो एक फ्रेंड आसा प्रकुल म्हणून ताच्या घरा गेलो भुरगे इतले हुशार 9 वर्साचे भुरगे हांव म्हणलें व्हेरी स्मार्ट म्हणलें खंयच्या स्कुलान शिकता बोलो गव्हर्मेंट स्कुलान म्हाका मरे हांसपा येतालो हांव म्हणलें बाबा ते पयशे इतले कित्याक वाटयता बरीं स्कुलां आसा मरे हांगा म्हणपा लागलो हांव म्हणटा ताका इतली बरीं स्कुलां आसा ताका थंय कित्याक घालना प्रायवेट स्कुलान प्रायवेट स्कुलांतल्यान काडून गव्हर्मेंट स्कुलान घाला म्हण सांगताले म्हाका म्हणपालो फाल्यां सकाळीं ताका स्कुलान पायता आसतना म्हजे बरोबर यो वी वेंट टू ड्रॉप हीज चायल्ड टू दॅट स्कूल तूं अमेज जातलो गोंयच्या बेस्ट ऑफ स्कुलाक लज दिसपाक जाय अशी गव्हर्मेंट स्कुलां आसा थंय आनी लोकांनी प्रायवेट स्कुलांतल्यान 2.5-3 लाख भुरग्यां जे आसा पळय तांकां काडून ह्या गव्हर्मेंट स्कुलान घातल्या कित्याक घातला ना मरे केजरीवाल सरकारान थंय बेस्ट स्कुल्स दिल्ली आज गोंयान कित्याक हें शक्य ना कित्याक शक्य ना तूं सांग म्हाका तूं पणजेच्या आसपासची सगळी गव्हर्मेंट स्कुलां पळय फुडले सगळे सोड पणजेच्या आसपासचे ते पेडण्या घाला ते म्हाका दाखोवनाका ते पेपरार हाफ पेज एड घालून 2 लाख मोडून ताचेर तूं म्हाका तेच 2 लाख घाल आनी 2-3 बरी नवी स्कुलां करून दाखय तेन्ना हांव सरकाराक म्हणटलो की हे सगळे अशे तरेन करपाक शकता म्हणून अदरवायज सगळी फटिंगपणां ओके देव बरें करूं वेळ जाता म्हणून एक वर तूं म्हणून उलोवपाकूच दिना मरे आतां इतले लोक कितें कितें प्रश्न विचारता नेक्स्ट करूया यू आर Okay. लायक बीजेपी सरकार कितें बरें उलोवपाक लागलो की बंद करप ताका ओके पण मार पडटलो तुका? एक एश्युरन्स जाय म्हाका हय. तुजे कडल्यान तूं गोंय क्लीन करता तर करता इंदिरा नगर क्रॉस जातना आमकां नाक धरी नासतना क्रॉस करपाक पंचायत रे ती अरे थकलो सांगून सगळ्यो पंचायतीची ही परिस्थिती जाल्या आज तू खालापुरा ते हिप्स ऑफ गार्बेज आनी म्हणणे कितें ते सेग्रेगेशन प्लांट जे केला पळय थंय प्लांट ते खंय आमची गार्बेज घेना तो म्हाका दिसता मक्तेदारी फक्त त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची गोंया खातीर कोण पळयना म्हज्या गांवांत जो आसा जाल्यार बाकीच्यांचे कित्याक घेवचे अरे कितें परिस्थिती रे परिस्थिती कितें म्हणजे एक बेसीक लिव्हिंग जी आसा पळय गोंयकाराक ती कित्याक डिनाय करपाची गार्बेज इज अ मॅनेज फ्रॉम 2007 हायकोर्ट इज डिलिंग विथ दीस इन अ PIL आय एम पार्ट ऑफ दॅट मॅटर कितले एफर्ट घेता ते हांवें पळयले काल हांव गेलो चांदोरच्यान कुडचड्यार अरे तो मदलो रस्तो घेता पळय तूं जेन्ना मडगांवच्यान लेफ्ट वचपाक जो रस्तो घेता दोनाय सायडीन बोनेरां कसली रे गार्बेजाची कितें परिस्थिती तो मडगांवचो बायपास आसा पळय सनसेटार तो त्या रोडार लेफ्ट सायडीक रायट सायडीक पळय कचरो सरकार हे म्हणपा जाय कचरो सरकार कचरो जो गोंयचो साफ करपाक शकना न्ही तो कचरोच सरकार ओके देव बरें करूं परतूय मेळटले आशिल्ले अमित पालेकर आपका सीएम आम आदमी पक्षाचे उमेदवार मुख्यमंत्री पदाचे वेगवेगळ्या प्रश्नांक तरी उत्तर दिल्ली आसा जे आमकां लेट पळयतात आनी रिवायंड करून पळोवचे ऑन सोशल मिडियात आनी प्रत्येक प्रश्नांक उत्तर दिल्लें आसा कोणाक मत मारचें न मारचें हें तुमी डिसायड करचें म्हणून आम आदमी पक्ष म्हणटा की आपूण सत्तेर येत जाल्यार करप्शन फ्री गव्हर्मेंट दितलो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करतलो आनी आतां ज्यो गजाली जातात त्यो परत जावच्यो ना तुमी पळयतात तुमी पळयतात हो टावन हॉल ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com our channel partners are RDX Goa, so keep watching us. We'll say bye right now and thank you very much for watching.